माड्डावाडो तिवायवाडो हे बाउंड्रीचेर आमचे हाट्स फिशरमॅनाच्यो हाट्स ज्यो आसता तांकां सगल्यांक एक खोपीक उजो लागलो आनी तो स्प्रेड जालो आनी अरावंड 7 to 8 हार्ट्स हांकां उजो लागलो. तितून फिशरमॅनाचे ट्रेडिशनल नेट्स जे तेणी घातलेल्यो दवरल्यो थिंगा तेंच्यो बोटी विथ नंबर आसता ते बोटींक फिशींग एक्टिविटीच्यो बोटी, मागीर तेंची स्टुलां, मागीर तेंचे भितर शिशी दवरतात ते आनी खूब भाशेचे फिशींग एक्टिविटीजाक जे लागता तितले सामान त्या खोपीन दवरता. तेजे भायर थोड्यांनी आपले घरांतल्यो वस्तू थोड्यो एक्स्ट्रा कितें आहा मेजां आनी खोदेली बीन ते हाडून ते तितून दवरलेल्यो. कित्याक ते खूब जाण फिशरमॅन जेन्ना बसता तेका लागता बसोन ते काम करप. हे सगल्यो गट इट सारके टोटली टू एशीज म्हणटा सारके उजो जावन गोबर जाल्लो लागून. आनी तितून थोड्यांच्यो इलेक्ट्रीक मिटर्स जाल्ले, वायर्स जाल्ल्यो, ट्यूब म्हणजे सगळे वायरींग बीन थोडे केल्ले भितर तेकाय सगळ्याक उजो लागलो. एवरी फिशरमॅन सफर्ड अ लॉस ऑफ अरावंड 5 to 6 lakhs बिकॉज दोज नेट्स आर व्हेरी एक्सपेन्सिव. जे फिशींग नेट्स आसता ते खूब म्हारग आनी सगल्यो उजो लावन सारके काबार जावन गेल्ले. सो आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक जेन्ना हांवें सांगलें तेणें इमिडिएटली आमच्या फिशरमॅनाक 25,000 पर पर्सन जेका हे लागला, एक फॅमिलीक जे हे लॉस जाला तांकां 25,000 चॅक दिल्लो आहा. तेजे भायर आमदार म्हणून हांव तांकां 25,000 पर फॅमिली जेंकां लॉस जाला ते हांव दितलो म्हाज्या वाटेनसून. आमची सॅलरी जी येता अरावंड 3 lakhs तांकां 1 month सॅलरी तांकां सगल्यांक दितलो. तेजे भायर पंचायतीन तांकां 25,000 पर फॅमिली दिल्ल्या. सो हितून तांकां 75,000 म्हणून मेळता पूण ते कांयच न्हू. लॉस जाला 500 लाख एका फिशरमॅनाक. सो आमी ट्राय करतले तांकां तेचे भायर आनीक हेल्प करपाक. सो इमिडिएट रिलीफ म्हणटा पळय ते 75,000 पर फॅमिली आमी दिल्ले आहा. 7 हे खोपींक जो उजो लागलो तेजे भायरूय वी वील ट्राय टू हेल्प देम अंडर CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून त्या ह्या विलेजीन खुबशीं हॉटेलां आहा, गेस्ट हाऊसीस आहा, रिसॉर्ट्स आहा. हे हॉटेलांक आमी लेटर बरोवन प्रत्येक फिशरमॅनाक जर तर जाता जाल्यार कितें आमी तेजे भायर हेल्प करपाचो आमी प्रयत्न करतले.